मोगाड बाबा बडिदो बागुंद फ्रांसीस शावेराचे कृपेचे नोवेन आनी आयज निमाणो दीस हो एक दोबाजीक दीस कसो आनी ह्याचे तिनूय वाचपांनी आमकां एके भाशेन कृपेची खुणां आमकां मेळटा पयल्या दुसऱ्या आनी तिसऱ्याय वाचपान कृपा म्हणजे कितें कृपा जेन्ना आमच्यान घडोना तेन्ना देव आमकां फावो करता मनशान पातक केलें पूण मनशाच्यान बेश्टे साद्या मनशाच्यान ताची मनशाकुडाची सोडवण करूंक जायना जाली ते पासत पातकाविणे जल्मलो देवाचो पूत ह्या संवसारांत मनीस कसो आयलो आंकवार मारिया गोरबेस जाली देवाच्या कृपेन देवाच्या आत्म्यान आनी ही जावन आसा देवाची कृपा सोडवणेची कृपा मनशाकुडाक ही कृपा आमकां कृपेवंत करता जेन्ना ही कृपा आमकां बळ दिता आमकां बलवंत करता जेन्ना ही कृपा आमकां शक्ती दिता आमकां शक्तिवंत करता जेन्ना हीच कृपा आमची मोनां काळजां उजवाडायता आमचें जिवीत उजवाडीत जाता हें सगळें देवाचेंच काम आयज थोड्याच भाग्यवंतांची 3-4 भाग्यवंतांची तुमचे मुखार दवरतात थोड्याच उतरांनी पयले स्वात सदांच म्हाका व्हडवीक भोगता भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर घालूंक आनी ताका भाग्यवंत पावलूक सर करूंक भाग्यवंत पावलू पयल्या शेंकड्यांत पयलो व्हडांतलो व्हड धर्मदूत तो जावंक पावलो आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर 16व्या शेंकड्यांत 15व्या-16व्या शेंकड्यांत तो जियेलो तांच्या जिविताचेर नदर घालीत जाल्यार भाग्यवंत पावलू देसा देसांनी भोंवन जेजूची बरी खबर परगट करतालो तेच परी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर देसा देसांनी भोंवन जेजूची बरी खबर परगट करतालो दोगूय देवाच्या मोगान लासतले आयचो विशय जावन आसा कितें म्हणल्यार आपोवणे विवेक आनी शाश्वत आंगवण ताका म्हणटा इंग्लीश भाशेन कॉल डिसर्नमेंट आनी कमिटमेंट भाग्यवंत पावलीच्या जिवितांत आपोवणे आयले तेन्ना कशे परी ते आयले ते आमी जायते पावली धर्मदांच्या इतिहासांत आमी आयकलां कशे परी क्रिस्तांवांक पिडाबी दिता आसतना जेजू ताच्या जिवितांत भितर सरलो ताका सोकला उडयलो आनी तो जेजूचो मोगी जावंक पावलो व्हडांतलो व्हड धर्मदूत जावंक पावलो जेजूच्या मोगान पिसो कसो जालो आनी पिसो कसो सगळ्यांनी देशांनी तो भोंवन जेजूची बरी खबर परगट करतालो जेजूची ही कृपा ताणें मानून घेतली सायबा तूं कोण हांवूच तो जेजू क्रिस्त आनी तूं म्हाका पिडापीड दिताय जेजून ताका सांगलें आनी त्या उपरांत ताणें देवाची आपोवणें मानून घेतली तें मानून घेतलें ताचेर नियाळ केलो खरेंच हो सादो मनीस न्हय हो देव जावंक जाय तें मानून घेतल्यार उपरांत ताणें आपलें समर्पण एके भाशेन शाश्वत आंगवण जेजू ताणें केली आपलें जिवीत जेजूक पटयलें आनी जेजू पासत तो तोक्कोच घेनासतना वावुरलो दुसरे सुवातेर भाग्यवंत आगुस्तीन जो जियेलो 4थ्या-5व्या शेंकड्यांत आगुस्तीन पोरजोडें जिवीत पोजणें जिवीत जियेत आसतना ताची माय मोनिका 18 वर्सां ताचे पासत मागताली ताचें जिवीत बदलूंक 18 वर्सां भरवशान केदो व्हडलो भरवसो ह्या वयचो ना एका दिसा काळ पावूंक ना वेळ पावूंक ना तो पावतलो भरवशान ती मागणी करीत आसली आनीक 18 वर्सां जाल्या उपरांत भाग्यवंत आगुस्तीनाच्या जिवितांत देवाची कृपा भितर सरली पोजरें जिवीत सोडून दिलें आनीक नवें जिवीत देवाची कृपा ताणें आपणायली व्हड भाग्यवंत
व्हड धर्मशास्त्री जावंक तो पावलो. थंय देवाची आपोवणी ताणें मानून घेतली. देवाचो विवेक ताणें सोदून काडलो आनीक देवाक ताणें आपलें एके भाशेन समर्पण केलें. 18 वर्सां ताचो काळ पावंक नासलो, ताचो वेळ पावंक नासलो, पूण 18 वर्सां उपरांत तें जालें. ही देवाची कृपा ताणें मानून घेतली आनी देवाक आपलें समर्पण, आपली आंगवण, आख्खें जिवीत देवा खातीर ताणें भेटयलें. आमी म्हणटा जायते फावटी आमी मदर तेरेसा, सेंट मदर तेरेसा ताची खबर करता. आयकूंक आनी नियाळ करूंक एकदम बरें दिसता. मदर तेरेसा कॉन्वेंटार आसतना व्हडल्यो वण्ट्यो कॉन्वेंटाच्यो कसलीच भिरांत नासली, पूण हावचीत तिका आपोवणी येता. आपोवणी येता. देव तिका सांगता, ह्यो तुज्यो वण्ट्यो सोड, हो कॉन्वेंट सोड, वच थंय रस्त्यार, थंय लोक तुका रावता. ही कसलें ती आपोवणी देवाचें, कसली ती कृपा देवाची. ही कृपा देवाची तिणें मानून घेतली, वळखून घेतली. हे देवाचे आपोवणे तिणें मानून घेतले, नियाळ केलो, ताचेर विवेक केलो आनी त्या उपरांत आपलें जिवीत तिणें भेटयलें. ही जावन आसा देवाची कृपा. केद्या वेळार कश्यो तरी ती येतली आमच्या जिवितांत आमी नकळो. आमकां सगळ्या देवाची कृपा मेळ्ळेली आसा बाप्तिस्मा उदेशी, पूण ती जागृत दवरूंक जाय. कशें परी जागृत आमी दवरतले? सगळ्या वेळार देवाची खुशी कितें तें आमच्या जिवितांत सोदून काडूंक हें गरज. आयज जेन्ना आमी बागून फ्रांसीस शेवेराचे कृपेचें नवें आमी करता. फ्रांसीस शेवेर आमी जायते फावटी आयकलां. ह्या संवसारी व्हडपण तो सोदतालो. प्रोफेसर तो आसलो, पॅरिसांत तो शिकयतालो, शिकोवण केले उपरांत शिकोवंक लागलो. ताच्या कुडान दुसरो आसलेलो पिटर फाव्र म्हूण, दोगोय ते शिंकताले, दोगोय ते शिकयताले. तिसरो आयलो इग्नेशियस ऑफ लोयोला. आनी 4 वर्सां इनासान ताच्या कानार सादयले. 4 वर्सां सुमार. कित्याक उपकार तो संवसार जोडीत जाल्यार आनी तुज्या जिवीत पेडेर करीत जाल्यार. आनी ही परत परत आपल्या जिवितांत ताचेर नियाळ करून आपलें जिवीत ताणें बदललें. देवाची कृपा ही ताणें मानून घेतली आनी मानून घेतल्या उपरांत ताचेर विवेक करून, ताचेर डिसर्नमेंट करून आपलें जिवीत देवाक समर्पिलें. आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. म्हणटूच कॉल, डिसर्नमेंट, कमिटमेंट, आपोवणे, विवेक आनी शाश्वत आंगवण जी जण एकल्या क्रिस्तांवान ती करूंक जाय. आपल्या जिवितांत जायते प्राचित ताणें केले. सोयते मारून आपल्या जिवितांत आपलेपण सोडून दिवंक, आपलो गर्व सोडून दिवंक आनी जेजूक आपणावंक जायतेच आपल्या जिवितांत ताणें प्राचित केले. आनी अशें की तो व्हड भाग्यवंत जावंक पावलो. हांव जायते फावटी चिंतता फ्रांसीस शेवेराच्या भाग्यवंतपणाचेर. आपलो देश सोडून आमच्या इंडिया देशांत तो आयलो खरो, आनी ताका हांव एके भाशेन आंकवार मारेक सोर करून जाल्यार जशे परी आख्ख्या संवसारांत जितल्यो इगोर्जो भेटयलेल्यो आसात, पयले सुवातेर आंकवार मारेक जावं इगोर्जो जावं कपेलां भेटयल्यो आसात. दुसरे सुवातेर म्हाका दिसता बागून फ्रांसीस शेवेराक भेटयल्ली आसा, जावं इगोर्जो जावं कपेलां. अशें हांव चिंतता. घोडे हांव सारको न्हू जायत, पूण जायते आख्ख्या संवसारांक ताची भक्ती शिंपडलेली आसा आनी लोक व्हडा मानान ताची भक्ती करतात. कित्याक व्हडांतलो व्हड भाग्यवंत. आनी पासत आयच्या नोवेनांत ताच्या सांगण्यांत तो आमकां सांगता, कोणूय म्हजें नांव घेवन म्हजें तांकां कितें मागत जाल्यार
आनी 4 मार्चाची 4 ते 12 तारखे देखून नोवेना करीत जाल्यार कोमुनियांव आनी कुमसार करीत जाल्यार ताका हांव राखतलो आनी ताका सोबार भाशेची देणी ताका मेळटली. ते पासून ताका म्हणटात बागीन फ्रांसीस शावेराची कृपेची परब वो कृपेचें नोवेन. ताची कृपा ताच्या जिवितांत ही कृपा ताका मेळ्ळ्या. कितले जाणां तो वांटीत आसात ताच्या जिवितांतली कृपा दीत आसा जो मनीस मागता. ते पासत मार्सेलो मास्त्रेली जो जियेलो 1633 जेन्ना ताचेर मोडतेल पडलें तकलेर तो सोयराना भायर पडलो तेन्ना ताका फ्रांसीस शावेर दिश्टी पडलो. कित्याक मार्सेलो मास्त्रेली तो जपानाक वचूंक सोदतालो पूण ही तयारी करतना अशें ताका घडलें उपसक घडलो ताच्या जिवितांत आनीक वचूंक जायना जालें. त्या वेळार सोयराना भायर आसतना बागीन फ्रांसीस शावेर ताका दिश्टी पडलो. तूं वेतलोय पूण नोवेना म्हज्या पासून माग म्हज्या थंय माग आनी सगळें तुज्या जिवितांत घडटलें. आनी तशेंच तें घडलें. तो गेलो आनी थंय ताणें मार्तीरपण भोगलें. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज तिनूय वाचपांनी आमकां एक कृपेची खुणां कशी मेळटा. पयले सुवातेर इस्रायल पोरशेक ती उदकाक तांदलेली देवान तांकां खोडपाचेर मोजेसाक सांगलें खोडपाचेर तुजो दांडो मार आनीक उदक भायर सोदतलें. तशेंच घडलें. लोकांक तान लागलेली खुडीची तेच परी आमच्या जिवितांत ही खुणां सांगूंक सोदता. देवाची ताण आमकां लागूंक जाय. देवाचे कृपेची ताण आमकां लागूंक जाय. तेन्ना देव आमच्या जिवितांत भितर सोदतलो आनी ह्या उदकाची गरज आमकां पडची ना. तेच परी रोमाकारांक बरोवन बागीन पावल आमकां सांगता जेजूकूच लागून आमी कृपेच्या बेसार आसाव. जेजू जावन आसा देवाची कृपा बापाची कृपा ह्या संवसारांत. जेजू पासत जेजू लागून आमी कृपेच्या बेसार आसाव. आनी तिसऱ्या वाचपांत शिव वर्तमानांत आमी आयकलां कशे परी जेजू ह्या अस्तरेच्या जिवितांत जी बांयचेर उदक काडूंक आयलेली तिच्या जिवितांत जोर फुडयता. आपल्या जिविताची जोर तिच्या जिवितांत फुडयता आनी तिका कोणीत करता हांव कोण तो हांव जेजू क्रिस्त देवाचो पूत तारोक ह्या संवसारांत देवान धाडलेलो आनी ती मानून घेता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज ह्या कृपेचेर नियाळ कोत्ताना एकूच आमचें मागणें जावन दी. बागीन फ्रांसीस शावेराक जी कृपा मेळ्ळ्या तिचो वांटो आमकां मेळूंक. पयले सुवातेर देवाची कृपा आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक. देवाच्या आपोवणी आमी आपणावंक ताचेर नियाळ करूंक आनी शेकी आमचें जिवीत देवाक भेटोवंक देवाच्या जिवितांत समर्पूंक देवाच्या हातांत समर्पूंक वो आमच्या जिविताची एके भाशेन देवाक आंगवण करूंक हें आयज करूंक आमी फावो. आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत कृपेची जोर फुंटली कृपेच्यो जोऱ्यो फुंटल्यो आनी आमी कृपेवंत जावंक पावतले. जशे परीन बागीन फ्रांसीस शावेर जावंक पावलो जशे परीन जायते सगळे बागीवंत कृपेवंत जावंक पावले. ही कृपा आमकांय फावो जातली. तर ह्या स्मरान हे मिसांत वांटो घेवन कोतकोत्यान मागुया बागीन फ्रांसीस शावेराची कृपा आमकां तरीच तर फावो जावंक हे मिसांतल्यान आमी मागुया.